कावेरी न्हंयच्या उदकाचो दसका उपरांत सुप्रीम कोर्टात निकाल लागलो। तामिळनाडूक धपको। वाडटे लोकसंख्येक लागून बेंगलुरूक मायज उदक जाय म्हूण तामिळनाडूचे 14.75 टीएमसी उदक कमी करपाचो निर्णय सुप्रीम कोर्टान दिलो। कर्नाटक तामिळनाडू मदीं फाटल्या 27 वर्सां सावन कावेरीचो वाद चल्ला। 2007 लवादान तामिळनाडूक 419 जाल्यार कर्नाटकाक 192 टीएमसी उदकाचो वांटो थारायल्लो। उपरांत प्रकरण सुप्रीम कोर्टांत गेल्लें। I thank the honorable judges of the Supreme Court of India for giving relief to the people of Karnataka. The total liability imposed by the tribunal of 192 TMC stands reduced to 177.25 TMC. At the moment, I express my gratitude to the judges of the Supreme Court and we are very happy. Both Karnataka and Tamil Nadu preferred the appeal. Now the Honorable Supreme Court has taken into account the groundwater available in Tamil Nadu and also the drinking water required for the Bangalore city. Hence, the originally awarded 192 TMC water has been reduced. For taking into account the groundwater level, 10 TMC has been reduced by the Honorable Supreme Court, and for the purpose of drinking water for Bangalore city, 4.75 TMC water has been given to Karnataka. Hence, there is a reduction to the state of Tamil Nadu. I have to read the entire judgment and analyze the judgment, and we hope the Tamil Nadu government will take appropriate steps. स्पीड गव्हर्नराक ब्रेक लायले उपरांत टॅक्सीवाल्यांच्या चडार पडला। तांकां कदंबान टॅक्सी सर्व्हिसूय सुरू केल्ली नाका। सरकारान टॅक्सीवाल्यां कडेन खेळ करचो न्ही, दादागिरी केल्यार खंय गोंय बंद करतले म्हूण टॅक्सीवाल्यांची पर्रीकार सरकाराक शिटकावणी। ओला उबर सोडाच, कदंबाची टॅक्सी पसून हाडल्यार खंय चलूंक दिवचे ना। म्हापशा टॅक्सीवाल्यांनी सभा घेतली। उगी रावला का मागे कितें सांग, कितें करया आमी? हाडूंक दिवया? जश्यो ओला फोला नाका तश्यो आमी ह्यो कदंबा आनी पदंबा कितें हाडूंक सोदता न्हू, तें आमकां नाका। परत एकदा शिटकावणी दिता, फडणवीसांनी दिला। आतां तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिल्लें, बरोवनूय मायकलान दिलें, सांगता तुका नमूद करचें पडटा। आतां तें निवली, हेच्या नंतर ते सावथाक आनी मिटींग घेतले आनी आनीक स्ट्रॉंग करतले आनी मागीर एक आमी भक्कम व्हडली मिटींग दवरया। तेन्ना सरकाराक इतलेंच सांगता, आमचे कडेन खेळ खेळोंक वचो नाका। जे टॅक्सी गो म्हणून घातल्या मिरामार ऑलरेडी, तो आपले पयलींच तो पणजे पुरतेच आसले, ते आतां तो वाडोवंक सोदता आनीक पयस वचून। समज कळंगुटी येतलो आनी खंय, हे टॅक्सी तर येयले, हे चडशे आमचे टॅक्सी भाऊ आमचेच मनीस, पूण हे खंय तरी दुसऱ्याक चलयतात आनी खंयचो तरी तांच्यांनी कॉन्सेप्ट हाडलेलो आहा, असल्यो गाडी येयल्यार आमी ओगी रावचे ना। आझाद मैदानार ओगी बसलेले, आता हे फावटी आझाद मैदानार बसचे ना, आख्खे पणजे ब्लॉक करतले आनी आमी करून दाखोवया। गोंयांत बंद करपाक जर कोणाक ताकद हा जाल्यार ते फक्त टॅक्सीवाले उगडास दवरात आनी कोणा कडेन गोंय बंद जावचें ना। गोंयांत आतां फॉरेनरां कडेनूय रेशन कार्डां। नागरी पुरवण मंत्री गोविंद गावडेच कबूल करता, ताका खंय अशी एक केस म्हापश्यां मेळ्ळी। रेशन कार्ड टर्मिनेट करून ऑफिसराचेर एक्शन जाली म्हूण मंत्री सांगता। पोर्तुगेज पासपोर्ट आशिल्ल्यां कडेनूय अजून रेशन कार्डां आसात, तातूंतय खंय सरकार लक्ष घालतलो। चडश्यो केशी साश्टीच्यो। ऑलमोस्ट 97% आधार फिडिंग्स आमचे जाल्ले आसा। 97.5% आउट ऑफ 3,30,000 रेशन कार्ड होल्डर्स ताजे आधार फिडिंग्स आमचे जाल्ले आसा। आनी डेटा आमकां ऑलमोस्ट 65% एट दीस डे, म्हणजे हांव तुका 8 दिसां पयलींची म्हायती दिता। डेटा सगळे रिसीव जाल्लो आसा। फॉर्म्स आमकां दिवना, जे रेशन कार्ड आसा तांणी आमकां डॉक्युमेंट दिले ना किंवा तांणी डेटा दिले ना, जाल्यार हांव अशें समजलें की दे आर नॉट, तांकां रेशन कार्डाची गरज ना अशें आमी समजले। सो वी विल गिव अ नोटीस ऑन द पेपर एंड ऑल।
where in some villages ration card easily available मेळटा म्हणटात आनी चडशे outsiders देखून डेटा तुमी कितल्या जाणांनी We cannot bar giving the ration card to the outsider because it is not a Goa scheme. Ration card is totally depend upon the union government. खंयचे आमी रेशन कार्ड कोणा दिता outsider सुद्धा आमी it is our duty to give the ration card to the each and every citizens of the India, provided they should get the cancellation certificate from that their state, from the concerned authority. थोडे even foreigners कडे, let me talk frankly with you, even foreigners सुद्धा रेशन कार्ड दिला असतात, but I think that has been terminated, even that officer. It is before my this thing. Before your tenure. Yeah, before my. Foreigners कितले म्हणून हा अशे? I don't know, but I found one ration card from the Mapsa Maharashtra. Ration card. So मैं त्याचे initial action. Initial झालं. ते पहिलं झालं. Okay, even those people who avail Portuguese passport, they have to surrender all these things. पण थोड्यांना कितें आसता ते थिंगा घेता पण हिंगा ते सरेंडरच करना. सो हे तुमी खबर काडलेली हो आता अशे थोडे केसीस आसा. There are some cases आणि खास करून सालसेडीन केसीस चड आसा. म्हजे कडेन तो रिपोर्ट आयलो आसा. I have asked for the report regarding this. कितले पासपोर्ट होल्डर किंवा सिटीजनशिप पोर्तुगीज सिटीजनशिप आसतले, बाकी सगळे सिटीजनशिप आसतले, तांचेकडे रेशन कार्ड तांकां आतां दिवप का ना दिवप ते आमी गव्हर्नमेंट वील डिसायड ऑन दॅट. बट कॅन दे बी गिवन रेशन कार्ड? नो कशें आसा जेन्ना तो दुसरी सिटीजन आसता दिवपाकूच शकना. Give it break.